प्रमिला प्रभाकर सावंत. तुम्ही आता कितली वर्ष झाली तुम्ही आता हे म्हाका आता झाली 60 वर्सां होसो भरल्या. ओके कितें म्हणून ह्यो उत्सव तुम्ही होसो आमचो सवासनी बायलेचो होसो ह्यो. आम्ही वर्षाच्या वर्सा नागपंचमी दीस भरतो, देवाक दवरतो नागोबा कडेन, मागीर तुळशी कडेन, मागीर देवळान आमच्या भुमिकेच्या ही सगळी देवळां आवत थंय आमी भरतो होसो. आमचो सण तो नागपंचमीचो. ओके ह्या कोरोनाक लागून आमकां उमेद कशी ना पूण आमी आतां करतो. गावातली सगळी बायलां येऊन मेळून तुम्ही एकामेकाक दितू होसो. ओके आता आम्ही देवाच कडेन दवरतो. माझे नाव अंकिता उमेश सावंत. हांव रावता हांगा मांद्र्या सावदड्या. आणि ह्या वर्षी आमचे सामके ह्या कशें जाल्लेले कोरोना खातीर आणि आमचो हौसो म्हणजे काय आमी उमेदीचे आमी सवासनी बायलेचो ह्या हौसेचो वर्सा आमी देवाक दवरी, आमचे भुमिके देवी आनी मागीर महापुरुसाक सगळे आमच्या देवाक दवरी. आनी ह्या वर्सा आमकां खंयच वचोंक मेळना, देवळानूच फक्त आनी आमच्या घरान आनी खंयच वचोंक मेळना आमकां. सगळी बायलां नुसती नटान सटान म्हणटा तशी बरी ह्या करून उमेदीन येत आसली. अंदू खंयच वचोंक मेळना. म्हणजे हो उत्सव म्हणजे नागपंचमीच्याच दिसा तुम्ही हे करता. आमचो हौसो म्हणजे नागपंचमी थोड्यांच्या देवीं कडेन आसता. कितें म्हणून तो उत्सव म्हणजे कितें म्हणून आसता? म्हणजे सुवासनी म्हणजे देवाचो आपल्या कसं करपाची, नागाची पूजा करपाची, जाणटी घराणे घालतो. मागीर आमी ते देवा कडेन मागयता आमचो हौसो आनी मागीर आमी देवळान दवरता. पूर्वजापासून असं आयचं आणि कालचं न्हू. आता किती तरी 100 वर्सां 150 वर्सां जावन गेली. तो होसो आमचो सवाशिणीचो. आमी देव नागोबा पुजतो, नागोबा कडेन होसो भरतो, मागीर देवळान वयतो, इसवटा कडेन वयतो, तुळशी कडेन वयतो आनी आमच्या महापुरुसा कडेन वयतो. आनी एकामेकाच्या सगळ्या वाड्या घरांनी आवड न्हू ते आमी वळयतो. आनी पयलो होसो आसता न्हू तो अख्ख्या गांवांक वाटतो. लग्न जाल्लो असता आणि सगळे आणि एकामेकाक स्त्री पुरुषाक सगळ्यांक दितात हो होसो. हो पारंपरिक आमच्या पूर्वजाचो पासून हे असा रिवाज. आता सध्या कोरोनाक लागून आम्ही कोणाच्या एका ना थोडी आपली वचा देवळान दवरतो आणि देवळात जी काय देवळां असत थंयसर स्थायिक वाचो घराघरांनी वचलो ना.